सोसायटी खंय जातली जाल्यार ती पयली गोंयांत जातली। प्रधानमंत्र्याची इच्छा म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी उखलून धरूंक जाय। येणाऱ्या काही दिसां भितर ठिकठिकाणी हाजेर कॅम्प जातले। ह्यो येवजण्यो बंद करपाची ताकद कोणाच कडेन ना, पण जर तूं आर्थीक वेवस्था सारकी राज्याची लायली ना, पैसे भ्रष्टाचारान वगडायले जाल्यार मात्र ह्यो येवजण्यो चलोवपाक अडचण निर्माण जावंक शकता, आर्थीक अडचण जावंक शकता। आनी म्हणून अशें सरकार हाडपाची गरज आसा की जे सरकार गोंयची सामाजीक, फिजिकल डेव्हलपमेंट आनी फायनान्शियल डेव्हलपमेंट तिनूय गजाली एका धाग्यान बांदतली। कारण पूर्ण बहुमताचें जर सरकार नासलें जाल्यार ब्लॅकमेल करून लुटालूट चालू करपाक काही लोकांचें लक्ष गोंयच्या तिजोरेचेर आसा आनी हे तिजोरे वयलें लक्ष तांचे पयस दवरपा खातीर गोंयच्या जनतेन निर्धार करपाची गरज आसा की फुडल्या खेपा सुद्दां स्पश्ट बहुमत गेल्या पा 21 दिल्ले, ह्या पा 26 दिवन भारतीय जनता पक्षाचे सरकार हाडटले हाची पावती म्हाका तुमचे कडच्यान जाय। हांव परत एकदा तुमकां विनंती करता की तुमी हे सरकार हाडटले काय ना। सगळ्यांनी दोन्ही मुठीन हात वयर करा आणि व्हडल्यान म्हज्या फाटल्यान घोशणा दिया, भारत माता की वंदे जय हिंद। साखळेत विकास जालो आणि अजूनही जावपाचो आसा आणि या साखळेत विकास करता असताना आमकां पुराय आमी गोंय सरकारच्या सगळ्या खात्यां मार्फत विविध येवजण्यो राबयल्यो। ल्हान भुरग्यां पासून व्हडा पर्यंत